मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. दिवचल लाखेरे अपघातात 27 वर्षाच्या तरणाट्याक मरण. दुचाकीचो मुखार येवपी कारयेक धपको. उपरांत फाटल्यान एका कंटेनराचो त्या दुचाकीक धपको. चालक आगताक खल्लास. वास्को जेटीचेर उजो. नुस्तेमारी जाळे लासून गोबर. सुमार 12 लाखांचे लुकसाण. पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी धरता नेट. अवर लेडी ऑफ रोजरी सायबिणीची परब. इगर्जेत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान भाविक एकठांय घेतले सायबिणीचे बेसाव. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल लाखेरे एका अपघातात 27 वर्षाच्या तरणाट्याक मरण आयले. दिवचल दिकेन वयताना दुचाकीन मुखार येवपी कारयेक धपको दिलो आनी फाटल्यान एका कंटेनरान ताका धपको दिल्ल्यान तो आगताक खल्लास जालो. ताका ताकतिकेन थळाव्या हॉस्पिटलात दाखल केलो आनी थंय ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. हाज्या फाटल्यानूच दिसपी जो शार्प टर्न आसा थंयसर आयज सकाळी सादारण 10:30-11 वरांचेर एक अपघात घडलो. तातूंत एकट्या 27 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयिल्लें आसा. जो भुरगो जो बायक चलयतालो तो दिवचलच्या दिकेन वतालो. त्या वेळार ह्या शार्प टर्नार पावलो तेन्ना ताची जी धडक आसा ती एका कारीक बसली. ताच्या फाटल्यानूच येवपी कंटेनरान ताचेर धपको दिवन तो रस्त्या भायर पडलो. त्या वेळार ताका मरण आयिल्लें अशें कळ्ळां. त्या उपरांत ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रान व्हरून व्हेला. त्या उपरांत जे दोतोर आसा तांच्यांनी ताका मरण पावला अशें डिक्लेअर केल्लेलें आसा अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा. हो जो अपघात घडलो तो सामको भिरांकूळ असो आसा. तातूंत जो मयत गणेश बिरादर आसा तो हांगाच लागीं जे कृष्णानगर आसा थंय रावतालो आनी तो आपल्या दिवचलच्या दिकेन वतालो. त्या वेळार हो अपघात घडला अशें कळ्ळां. हांगा अशा लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा खुबशे एक्सिडंट जाता कित्याक तर हांगासर रस्ते सगळे सांडलेले आसा. रस्तो जो आसा सामको बारीक जाल्लो आसा त्या खातीर अशे अपघात घडटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी लोकांनी मागणी केल्या की हे जो रस्तो आसा 25 वर्सां आतां 2-3 वर्सां जालीं त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो जो आसा तो रिस्टोर करचो. त्याच्या उपरांत हांगा जे अपघात घडटा ते कमी जातले. आतां जे म्हायती मेळ्ळ्या तितून जो कंटेनर आसलो तो एक्सिडंट जाल्या उपरांत तेणें पळ काडलेलो आसा आनी ताचो जो पाटलाग आसा तो पुलीस दिवचल पुलीस करीत आसा. आनी तेजो जो रंग कितें कलर आसा कंटेनराचो तो बी पुलिसांक कळलो आसा अशें कळ्ळां. तेचे हेजेर म्हायतीचेर पुलीस ताका फुडें केस करतले. पूण आतां जो अपघात घडला तातूंत जो गणेश बिरादर आसा तो 27 वर्सां पिराय आसा आनी जो दुसरी कार आसा तेजो जो हे आसा ताका पुलिसांनी ताब्यात घेतलेलो आसा. त्याक फुडली चवकशी जी आसा ती दिवचल पुलीस करीत आसा. राज्यात वाडट्या अपघातांनी हुस्को निर्माण केला. दर दिसा अपघातांची नोंद जाल्ली आसताच. येरादारीचे नेम पाळिनात आनी जीव वगडायतात जाल्यार कांय जाण लोकांचे चुकीक बळी पडून तांचो जीव वयता. दिवचल आयज जाल्ल्या अपघातात एका तरणाट्यान जीव वगडायलो. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. वास्को जेटीचेर उजो लागून नुस्तेमारी जाळे लासून गोबर जाले. सुमार 12 लाखांचे लुकसाण जाला खंय. हो वाठार पार्टी करपाक आनी पिवपाक वापरपी कांय लोक हे घडणुकेक जापसालदार आसूं येतात असो दावो धनियांनी उक्तायला. फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय हे खातीर पुलीस गस्त आनी सुरक्षा वाडोवपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. माझ्या जाळांक आता माझ्या आणि अलकांदर आणि दर्शन तिघांची जाळां आहली हिंगा माझो चेडो आनी अनेक लेबर येवन हिंगा बारांक येवन रावान गेले आनी ते पार्सल कितें घेवन येता म्हणसर हिंगा पळयता जाल्यार उजो लागलो. तेका वाड्यावयल्यान एकल्या भुरग्यान सांगला म्हणटकूच तो धांवन हिंगा येयलो. एकाक सुमार पळयता जाल्यार उजो पेट्टा म्हणटकूच तेंच्यांनी दोगांयनी पालयलो. म्हाकाय फोन मारलो, हांवें अलकांदराक फोन मारलो आनी आमी सगळे हिंगा येयले. आनी तेंचे कडेन 2 जाणां कडेन म्हाजे कडेन 3 जाणां कडेन उजो पालवाना. फायर सर्विसाक फोन केल्लो मागीर तेंचे कांय रिप्लाय ना. येता म्हणून सांगला येवंकूच ना. मागीर पुलिशेक फोन केलो हांवें. पुलीस धाडलो हिंगा. त्या म्हणसर भायणासून अलकांदरान टेम्पो भर मनीस घेवन येयले आनी हिंगासर सगळे पालोवन आमी रेडी आसले. आनी मागीर फायर ब्रिगेड हिंगा येयले, पावले हिंगा. कितचे लुकसाण जालें, कितचे नेट आसले? म्हाजे नेट आसले कारकील आनी एक रापण भायर ते 4 लाखाचे आहा म्हाजे. ते चेड्याचे थिंगा बांगड्याचो मांड आनी रावसाचे काटाय आनी
त्याच्या आणि दुसरी झाडां आहली थिंगा डिस्को बिस्को तेचे वयर जातले आणि अलकांदराची रापण आहा ती तेचेय कळले तो दितलो मागे स्टेटमेंट. आता आमी पुलिशेन वयतले न्हू तेन्ना फोटो बिटो दितलो तेची रापण आख्खी थिंगासर अदमास कितलो लॉस आसतलो? अदमास टोटल 12 लाख सुमार जातलो. हे इंजिन एक कळले हे इंजिनाक पिड्यार जालें हिंगा. कितें दुबाव तुमकां लायला? तो आता हिंगा लोक कोणाचे म्हण कितें सांगतलो. हिंगा पयले सदां पार्टी सदां शिगरां बिगरां ओडटात. पुलिसान गस्त वाडोवपाची आपली. हें अशें जावपा जायना. फिशरमॅनाची कमिटीन हिंगासर आहा ती फिशरमॅन आहा न्हू पूण हें कितें नाका जाल्लें जाता हिंगासर. लोक हांगा पार्टी करपाक येता आयडिया. हय लोक पार्टी करता न्हू. दिसाची पार्टी चालू आसता रातची पार्टी चालू आसता फाटल्यानय चालू आसता. फिशिंग येतात. हय फिशींग येता पूण ते बियरी बॉटल बिटल घेवन बसता न्हू. हयसर कोण येयना. फाटल्यान कुल्ले जाळा बी उडयता आनी हें आतां फाटल्यानसून उजो लायला. फाटल्यानसून लायला फुडल्यानसून काय ना. ते सकय दनपारां 12 सुमारां येयल्लो हिंगा सो रावंडाक डेली चॅकिंग येता पळोवपा. लेबर सद्या ना न्हू सो फ्रेंडान येयल्लो 12 जायसर हिंगा कोण ना. एक 4 जाणां वयर आसलेले आनी थिंगा कोण फुडें पिवपा बसलेले देवळा फुडें. मागीर ते आमी पळोवन गेलो आनी घरा गेलो. 1 सुमार थिंगा एकटो फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता उजो लागला म्हणून धक्यार आमच्या. मागीर तसोच धांवून येयल्या पयले हिंगा सगळे जळटाले काय सेव करपा हें ना. त्या गडबडीन पळोवन डायरेक्ट पाणी काडपा मारपा चालू केले. तसोच सायडली एक डॅडीक फोन लायलो. मागीर फ्रेंडांक बीन फॉरवर्ड केले. ते सगळे येयले थंयसर आमी पालयताले जाता तितके सेव केले भायले. पूण मोस्ट ऑफ द सगळे हिंगा जळलेले आसा. कारगीर जळलो रापण जळलो काय सांगपा शकना. तुका कितें दिसता अशें की उजो अशें उजो म्हटल्यार इनिशिएटीव काय सांगपा जायना कोणी खंयच्यान लायला. कित्याक हिंगा आमी येवन गेले सगळे चॅक करून घे तेन्ना काय नसलेले. त्याच्या उपरांत कोण येवन कितें घातला जाल्यार ते सांगपा शकना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रेस मागोस ग्रामसभेत थळाव्यांनी परतून एक फावट कसिनो बोटीक खर विरोध केला. वाठारात आदीच उदक वेळार पावना. सदांच उदक येना. ते भायर प्रकल्पाचेर प्रकल्प हाडपाक लागल्यात. ग्रामसभेत थळाव्यांनी एकठांय येवन आपलो हुस्को उक्तायलो. पंचायतीचेर खर तिडक उक्तायत प्रश्नांच्यो जापो मागल्यो. ह्या विरोधात ही ग्रामसभा बरीच तापली. रेस मागोस ग्रामसभेन साबार थळाव्यांनी कॅसिनोक विरोध केलो. कॅसिनोचो समाजाचेर जावपी परिणामाविशीं थळाव्यांनी खर हुस्को उक्तायलो. आमदार केदार नायकान ग्रामसभेक हजर रावन थळाव्यांक तेंको दिलो आनी लोकांचो विरोध घटमूट करून कॅसिनो बोटीचेर कारवाय करपाची मागणी केली. ते भायर उदकाचो विशय मुखार येयलो. कोणाची सभा आमकां जाय थंय सभा आमची मिटींग आमच्या अरे पण तू शांतपणा कोणी सांगला म्हणजे पण विषय जो आसा तो आतां एक 2-2.5 म्हयने पयलीं जालेलो. हो विशय हांवेनूच फुडें व्हेल्लो. थंय तेंच्यांनी सडनली आयले आनी ट्रेनिंग करपाक लागले. तेजे लोकल्सांनी म्हाका कॉल केलो आनी विदीन अर्दे वर 45 मिनिट्स हांव खंय पावलो. तेंच्या होडयेन बसून घेवन थंय पयल्यार हांवें स्टॉप केलें आनी तांकां सांगलें की आतां एडिशनल कजिनो आमी हाडूंक हांगा दिवचे ना म्हणून. आनी आमी तेन्नाच्यान आयच्या पर्यंत त्या तेजेर आसा की कशेंच आमी तांकां हाडूंक दिवंक ना. मागीर ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक लेटर बरयलें की कितें कितें त्रास जाता लोकांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेताले बरें पडटा. फिशरमॅन आसा ते तिसऱ्यो जाता फाटाय मारता तांकां सगळ्यांक थंय त्रास जाता म्हणून. सो तेजे प्रमाणे आमी लेटर बरयलें. तांचो रिप्लाय आयलो आमकां कितें तरी डेट सांगता पयलीं 8 दीस पयलीं. सो तो रिप्लाय घेवन तेंच्यांनी तेंचे फक्त एकूच डिफरन्स आशिल्लें पंचायत रावली ते ग्रामसभेक घालपाक तांकां. आनी तेंचे लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की लेटर येतकूच सोमतेच तेंच्यांनी लोकांक दिवंक आशिल्लें. सो ह्या दोनी तेंच्या भितर तो इशू आशिल्लो. जिल्हा पंचायत मेंबराक म्हाका कॉल केलो आनी आपयलो की ग्रामसभेक हजर रावचें म्हणून. हांव जर थंय आयलो जाल्यार थंय पयलीं बोवाळ चालू आशिल्लो. थंय कितें जालें लोक सुबेज आशिल्लो पंचायत हॉल जो आसा हो कमी पडपाक लागलो. सो थंय तेंचें हें आशिल्लें की एकदां तें रेजोल्युशन घेतलें की ग्रामसभा ऑर्डनरी आहा ती नोटीसी पावले काय हे जो आसा वेन्यू जो आसा तो चेंज करूंक मेळना. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की अशें जावचें ना. आमी लागच्या लागीं लोक सुबेज आसा म्हणून आमी हो घेवया लोकांचे ग्रिवियन्सीस आयकुया. ताका लागून आमी आतां सरस्वती हॉलान आयले हांगा मंदिराच्या हॉलान आनी हांगाय ग्रामसभा कंडक्ट केली. तेंचें कितें मान्य आसा तेंचें कितें म्हणणें आसा तें सगळें रिकॉर्ड केलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी COPक आनी गव्हर्मेंटाक जे आतां पडलां सगळें असलें पळोवपाक ते आमी सरकारा कडेन आमी मांडटले.
हाताचें कन्स्ट्रक्शन न्ही हें पयलींचें कन्स्ट्रक्शन. हेज्या पयलीं थंय 600 फ्लॅटाक 600 फ्लॅट्सांक अप्रुवल दिलेलें आसा आनी 600 फ्लॅट म्हणजे थंय 4 जाणां सुद्दां धरलेले 600 फ्लॅटीक 2400 लोक हांगा रावपाचे आशिल्ले. म्हाका दिसता हें कमी करून तेंच्यांनी आतां 50 जाणांक 50 काय 55 कितें विला दिल्या ते फक्त हॉलिडे होम आसा थंय परमनंटली कोण रावचे ना. सो ते आतां सदांच म्हणटा की उदकाचेर ताण पडटलो, लायटीचेर पडटलो, मातसो ताण कमी जाल्लो आसा आनी तेच आतां तेंच्यांनी जेन्ना ग्रेवियन्स ओपन केलेले तेन्ना हांव तेच तांच्या फुडल्यान मांडटा. लोकल नुस्तेमारीचो तेंचो कितें इश्यू सॉर्ट आउट जातलो, कित्याक ते मरिना प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा जाल्यार ते मरिना प्रोजेक्ट येना, म्हाका तरी इंटिमेशन ना ते खंय आयला म्हणून सांगता. मरिना प्रोजेक्ट आमी केन्ना जाय हाडूंक म्हणटा म्हणजे तुमी त्या दिसा पयलो जाल्यार हांव पयलो मनीस ते होडयेक घेवन ते बोटीर वचून वयर चडून स्टॉप करपाक लागलो. सो तेच हें कळटा न्ही, हांव जर म्हाका कितें आशिल्लें हांव तें आमी वचपाकूच नाशिल्लो. इवन गेल्या प्रोजेक्ट खातीर ते म्हणटा की जगभर बोवाळ जालो पूण प्रोजेक्ट तेन्ना तेजे भितर पंचायतीन उलोवंक ना अशें न्ही ते खूब सांगता 2,500 घेताले. डेमोक्रेटीक चेंज म्हणजे कळ्ळें न्ही, 2,500 नवे लोक पंचायतीन 2,500 लोक येता तेन्ना डेमोक्रेटीक चेंज जाता पंचायतीन. सो ते करनासतना जाता फक्त 50 हेच्यांनी बिलांक 55 बिलांक कितें दिला तो पयलींकूच कमी करून दिला चड करूंक ना. आमी ग्रामस्था बरोबर आसा. आमचो आमदारूय आयिल्लो, आमदारानूय बायट दिल्या. आमदारान सांगलां आसतलें की आमी तो बऱ्या पद्दतीन इशू हँडल करतले आनी हे जे आसा ते विलेजर्स वीथ सरपंच आमी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते आमी सॉल्व करतले आनी तेंच्या बरोबर आसतले. सो मॅडम आज इशू मागणी केल्या की कॅप्टन ऑफ फोर्साचेर मोर्चा बी व्हरप म्हणून आनी कांय लोकांनी अशें म्हटलें की पंचायतीन हेतून लीड घेवची एज अ पंचायत बॉडीन सगळी की आमकां तो किंग्स बोट कसिनो ती नाका म्हणून. सो ताजेर तुमी कितें अश्युअर करतले? हें सांगलां न्ही आमी ग्रामस्था बरोबर आसा, ग्रामस्था बरोबरूच रावतली. तुमी लीड घेतली नाका बोट म्हणून तेच सांगलें तुमकां आमी ग्रामस्था बरोबर आसा आनी ग्रामस्था बरोबर आसा. ग्रामस्थ म्हणटा कितें तुमी लीड घेया म्हणून. सो ताजेर कितें करतले? बरोबर ते मिटिंगेन घालून आमी डिसिजन करता. आनी बाकीचे मॅडम जे विशय तेंच्यांनी काडले आनी एक डेल्टिनाचो कसलो तरी हावजींग प्रोजेक्ट चल्ला आनी थंय तांच्यांनी चड एक्सकवेशन इतलें खूब केलां आनी कितें चल्लां म्हणून ताजेर आतां पंचायत कितें करतली फुडें? तेजेरूय म्हणून आमी सायड इन्स्पेक्शन करपाक येतली आनी जो हो इशू आसा पळय तो आमकां डिस्कसूय करूंक जाय आनी डिस्कशन करून आमी सायड इन्स्पेक्शन. ओके. सो आयज तुमी ते रिटर्न सगळे अश्युरन्स दिल्या, ठराव बीन घेतल्या, सो हे सगळे तुमी फुडें चालीक लायतले? हय. सध्या मरे गोंयांत सरकार आसा पळय तो कॅझिनो जनता पार्टीचो कॅझिनो रूल करता गोंयांत सध्या. आनी जे काही राजकारणी आसा पळय ते टोटल डिपेंडंट आसा. आयची ग्रामसभा ही कॅझिनो खातीर नासली, ही ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली 26 जानेवारी खातीर. आतां लोकांनी पावर दाखयला आमकां कॅझिनोचो विशय ग्रामसभेक मांडपाक जाय, तेका लागून ही ग्रामसभा जाली. आतां लोकांनी जो ठराव घेतला आमकां कॅझिनो नाका तो थंय शिफ्ट करा, हांगर शिफ्ट करा, आमकां कॅझिनो नाका, एकमेव ठराव आमी ग्रामसभेक घेतलेलो आसा. तो ठराव आतां कितको पर्यंत ठरता टिकता तो आमकां पळोवपाक जाय. पळय आतां पर्यंत सॅटिस्फाय म्हणजे कितें आयज आमकां पयलीं आमी ग्रामसभा काडलेली तेन्ना जेन्ना आमच्या लोकांची तेंच्यांनी युनिटी पळोवनूच तेंकां आमी सांगलें की स्पेशल फुडें ग्रामसभा काडपाचो आमी तेंचे कडेन हें केल्लो निर्णय घेतलेलो. पूण खंय तरी आमदार मग तेंच्यांनी पयलीं हय ना केल्यार मागीर आमदारान इंटरव्यून जावन मागीर लोकांच्या डिमांडाचेर घेतली. सो आतां हितून कितें आसा आमचे जे ग्रेवियन्सीस आसा तितले आमी मांडपाचे तितले पर्यंत आमी मांडला आनी तेंकां सांगलां आनी तेंच्यांनी आमकां आमदारांनी आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण तुमच्या फाटल्यान सक्षम आसा म्हणून. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आवर लेडी ऑफ रोजरी सायबिणीची परब सांताक्रूज इगर्जेत व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयली. भाविकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन सायबिणीचे पेसाव घेतले. पळयात काय उमेदीचे खेळ. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी सांताक्रूजची भावा भयणां सगळीं सांगातांक मेळून ही दोबाजीक परब आमी मनयल्या. रुजार सायबिणी मांयची आनी रुजार सायबिणी मांयची परब मनयतना केरीत भशेन आमी आयज विशय घेतलेलो तो म्हणल्यार सायबीण मांयचे मजतीन आमचो बरवोसो एकाच देवाचेर कोलावंक आमी प्रयत्न करूया. मारिया माता बरवंशाची आवय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला आनी ह्या दिसांनी जायते आमी नियाळ्ळां, जायते आमी अनुभवलां. आयज पयले सुवातेर आमी हे दोबाजीक परबे सुमयार देवाक दिन वाचता, देवाक आर्गां दिता, कित्याक हो दीस देवान आमकां फावो केलो देखून. दुसरे सुवातेर सायबीण मांय बरवंशाची माता हें मनान धरून पयले सुवातेर मागण्यांतल्यान आनी केरीत भाशेन तेरसाच्या मागण्यांतल्यान आतांच आमी
रोजाराचे कोंत घेवया आणि तेर्स व तेर्साचे मागणे करून पयले सुवातेर तिणें सर्गीच्या बापाचेर बोरवंसो दवरलो, जेजूचेर आपलो बोरवंसो तिरायलो. ते भाशेन आमी आमच्या हातांनी रोजाराचें कोंत घेवया आनी आमचो भावार्थ, आमचो बोरवंसो एकाच देवाचेर तिरावया. दुसरे सुवातेर ती आमकां आयज संदेश दिता तो म्हळ्यार ती खेरीतपणी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोल्लली वस्तरी आनी आमकां खेरीत भाशेन काना गांवांत दिसून येता. जेन्ना सोरो संपलो लग्नाच्या वसऱ्यान सायबीण माय जेजूक आपूण कितें सांगता तें करात म्हणून ना, आपल्या पुताक बोट दाखयता, तो सांगता तें तुमी करात. आनी हीं उतरां जेन्ना जेजून तिची आयकली ती खेरीत भाशेन आपल्या पुताक एके भाशेन बोरवंसो तिका आसलो, म्हजो पूत म्हजें उतर केन्नाच सोकलाक दवरचो ना. आनी ह्या उतरांनी त्या कुटुंबाक लोजेक पडपाच्या त्या कुटुंबाक जेजून उदकाचो सोरो करून ही पयली आपली मिलाग्री करून आमचो भावार्थ वाडयलो. आपूण देवाचो पूत पदवेदार म्हूण ताणें परगटलें. आनी तिसरे सुवातेर आयज हे परबे सुमयार आमी कितें करुया? सायबीण माय आमच्या कुटुंबांनी भेट दिवंक आमची मुर्ती येतात तेन्ना ही आमकां भायली वस्त जावची न्हय. नॉट ओन्ली सेलिब्रेशन, येस सेलिब्रेशन इज इम्पॉर्टंट, बट एट द सेम टायम स्पिरिच्युअल रिन्युअल, आमचोच भावार्थ देवाचेर कोलावया, एकामेका सगळें पयले सुवातेर कुटुंबांत तिचे भेटे वरवीं आमी आमचो भावार्थ वाडोवया, आमचो बोरवंसो वाडोवया आनी शेजाऱ्या सगळें एकवटान मोगान भोवंक सदांच खुशाल जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक होच म्हजो आवडो. आनी एक फावटी सगल्यांक ही दोबाजीक परब खुशालकायेची, सवस्कायेची, शांतीची हांव उलयतां. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. येता त्या सप्तकात सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतले, तापमानात व्हड बदल जावचो ना. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारां उष्णताय आसतली. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. तापमानात ना बदल. सकाळी आनी सांजे थंड, दनपार उष्ण, घोळटले थंड वारे. सकाळी आनी सांजे धुके, प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. सोमारचे तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.